Job chapter 4 देवाचेर विस्वास. उपरांत तेमानचो एलिफाज उलयलो. ताणें म्हणलें, आमी तुका कितेंय सांगल्यार तूं समजून घेवशी. पूण तितलेंय जालां आसतना उलयनासतना कोणाच्यान राबूंक जाता? आदीं तुवें जायत्या लोकांक शिकयलें, अशक्त हातांक घोटाय दिली. जेन्ना कोणूय आदोल्लो, अशक्त जाल्लो आनी थकलो ताका उबो रावूंक तुज्या उतरांनी ताका ताकत दिली. आतां तूंच त्रासांत पडपाचो तुजेर वेळ आयला आनी तुजी सोंसणीकाय कमी जायत वेता. तुज्या जिवाक हात लायतांच तूं चेपताय. तुजी दया तुका विस्वास दिना. तुजें जिविताचें प्रमाणीकपण तुका बरवासो दिना. गुन्यांवा शिवाय कोणाचें निसणटोन जालोलें आनी प्रमाणिकाचो भस्म जाल्लो तुका उगडास आसा? हांव म्हज्या अणभवान उलयतां. नश्टाचीं शेतां कोसून वायटपणाचें बीं रोयलोलें हांवें पळयलां. आनी आतां तें वायटपण आनी नश्ट लुंवतात. देवाच्या स्वासाच्या पोंदाक ते मोडटात. राजाच्या एकाच धेंगश्यां तांचें निसणटोन जाता. नश्ट्या शिवां भाशेन गरजतात आनी गुरगुरतात. पूण देव तांचें तोंड बंद करता आनी तांचे दांत मोडटा. शिकार नासून शिव मोडटा आनी शिवणीचीं पोरां जोलीं मोलीं शिंपडटात. म्हाका एका गुटाची कॉलोनी मेवल्या एक संदेश म्हज्या कानांत फुटला. रातच्या वेळार जेन्ना सपनां मनाक घुस्पायतात, जेन्ना मनीस खोल न्हिदेंत भरमेतात, म्हज्या आंगां ताचो कडकडो भरलो आनी म्हजीं आडां भिरांतीन थरथरलीं. मोवाळ वारो म्हज्या मुखार मोळार पडलो आनी भिरांतीन म्हजी ल्हंव उबी जाली. म्हज्या मुखार कोण एकलो उबो आसलो. हांवें ताका वळखलो ना. पूण एकूय उतर उलयनासतना तो शांत उबो रावलो. मागीर त्या ओगेपणांतल्यान हांवें एक ताळो आयकलो. देवाचे नदरेक कोण तरी प्रमाणीक दिसत? वा आपल्या रोचणारा मुखार कोणूय निर्मळ आसत? देवाच्यान आपल्या खाशा चाकरांचेर लेगीत पातयेवंक जायना. आपल्या दुतां कडेन लेगीत तुका चुकी मेळटात. तर मातयेचे खेळण्यांक जे तेच मातयेच्या घरांनी रावतात तांची कसली पर्वा? पिसोळ्ळ्या भाशेन सोंपेपणान तांकां चिड्डायतात. सकाळच्या आनी सांजे मदें तांचो भस्म जाता. ते सासणा खातीर सोंपतात. तांचो कोणूच उगडास करिना. तांचे लागीं आसलें तितलेंय काडून घेतात. खरी जाणवाय मेळनासतना ते मरोन वेतात. देवाचें उतर हें.